स्ट्रेस इज ऑल्सो दी फॅक्टर, कारण हे आम्ही केन्नाच कोणूच उलोवंक नासतले. आमकां भूक लागता हे दिसता सगळें, आमी खाता किंवा जंक फूड खाता हे दिसता, बट स्ट्रेस ते कशें कंट्रोल करूं शकता? स्ट्रेस मॅनेज करप आता हांव सांगू शकता, पण सगळ्यांच्या हातान आसता. बरोबर. सगळ्यांचे काम करपाचे स्टायल, सगळ्यांची जगपाची एक स्टायल, सो इट्स डिफरंट. आय वूड जस्ट सजेस्ट की एवरी डे वेन यू स्टार्ट युअर डे विथ अ लिटल बिट ऑफ मेडिटेशन. ओके. आणि ब्राउन रायसाचें, कारण उकडे शीतूय म्हणटात की बरें अशें म्हणटात. सी माय टेक इज सिंपल. टायम मॅनेजमेंट इज समथिंग दॅट कॅन हेल्प एंड दॅट कॅन सेव पीपल फ्रॉम लोड्स ऑफ स्ट्रेस. एंड वॉट इफ कोणाकडे जायना, कारण आमचें फील्ड अशें आसा की आमी ज्या टायमार खंय पावता थंय पावता, कारण नेक्स्ट हाफ एन आवर कितें जावपाचें, सो अशें फील्ड आसतलें. नमस्कार आणि योगा तुमकां सगळ्यांक एक स्पेशल प्रोग्राम तुमच्या मुखार आमी घेवन येता, कारण हाजेर उलोवप तितलेंच खूब गरजेचें आसा अशें दिसता. कारण सप्टेंबराचो पयलो वीक सदांच नॅशनल न्यूट्रिशन वीक म्हणून मनयतात. आनी न्यूट्रिशन म्हळ्यार आमी जें कितें खाता आनी ते सगळे आमच्या हेल्दी आसपाक जाय, आमचें जें हेल्थ आसा ताचे खातीर फायदेशीर ठरपाक जाय, अश्यो गोश्टी आसपाक जाय. आनी हाजेर चड फोकस करपा खातीर किंवा आमकां समजोवन दिवपा खातीर, कारण आमी विसरता चड न्ही सगळे जाण, सो त्या खातीर हे समजोवन दिवपा खातीर हो वीक मनयलो वता. आनी हाजेर ह्या वीक भरान खुबश्यो गजाली जाता, उलयतात, न्यूट्रिशन, डायट कशें आसपाक जाय हाजेर उलयता. पूण आयज अशे एका व्यक्ती बरोबर आसा जांचे कडेन उलोवप भरपूर गरजेचें आसा, कारण ज्यो केसी हांवें पळयल्या फाटल्या कितलेशेच वर्सांक, पर्टिक्युलर टू डायबेटिक्स आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना, आनी हे वाडटना दिश्टी पडटा आनी खूब फास्ट वाडटना दिश्टी पडटा. प्री डायबेटिक्स तर कितलेशेच आमकां दिश्टी पडटा की हा आपल्या कडेन आपली शुगर इतली वाडली अशें आमकां आयकुपाक येता. हाजें कारण कितें आनी हाज्या खातीर जें न्यूट्रिशन आसा किंवा जे डायट आसा तो कितें फॉलो करपाक जाय, हाजेर आमी उलोवपा खातीर आमचे कडेन अशेंच एक व्यक्ती आसा. गोंयचे नामनेचे डायटिशियन मेखला भट मंडुरकर आमच्या बरोबर आसा, डायबेटिक्स डायटिशियन, आनी डायबेटिक्सचेर आयज आमी उलयतले. वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं. म्हाका दिसता जे हांवें सुरू केलें ताजे वयल्यान हांव पॉयंट तो व्हरता, बिकॉज प्री डायबेटिक्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी खुबशे आतां केसीस वाडटना पळयल्ले आसा, फ्रॉम द एज ऑफ 30 to 45 म्हणटा आमी तेन्ना प्री डायबेटिक्स केसीस वाडलेल्यो आसा. सो हाजें नेमकें रिजन कितें आसूं येता, कित्या खातीर अशें वाडलेलें दिश्टी पडटा? सी सगळ्यापेक्षा सरळ रिजन जे हांव म्हणू शकता इज लायफस्टायल चेंजीस. आतां लायफस्टायल चेंजीसान खूब गोश्टी आसा. ऑफकोर्स तुमी म्हणले भशेन फर्स्ट डायट येता. डायटा बरोबर आमचे एक्सरसाइज, ताजे बरोबर स्लीप, कितलो स्ट्रेस घेता आमी, आनी हे सगळे टुगेदर, आनी इवन अदर फॅक्टर्स जे आमी युजली नोटीस करना, कितले ग्लोबल वॉर्मिंग जाल्या, कितले चेंजीस जाल्या, कितले सराउंडिंग चेंजीस, इमोशनल चेंजीस, सो मेनी थिंग्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. हो, हाजेर केन्ना कोण उलयत ना. दॅट्स द थिंग. आमकां कितें दिसता की डायबिटीज म्हणजे कितें, मोस्ट कॉमनली पयलीं म्हणटाली की आतां घरान कोणाक डायबिटीज आसा न्ही, से आतां फॉर एक्झाम्पल म्हज्या पप्पाक एक्चुअली डायबिटीज आसा. सो आतां इन दॅट सिच्युएशन आय वूड बी लायक आतां पप्पाक आसा न्ही डायबिटीज, सो खंय ना खंय तरी म्हाका फुडें जातली. दॅट इज द मोस्ट कॉमन हेरिडेटरी लायक जेनेटिक फॅक्टर्स पयलीं आसता. पण आता कशें जालां की इरिस्पेक्टीव ऑफ एज एवरीवन इज गेटिंग डायबिटीज. ट्रस्ट मी, इन माय प्रॅक्टीस ऑल्सो 25 वर्साचेर 26 वर्साचेर म्हाका प्री डायबिटीक्स न्ही, म्हाका डायबिटीक पेशंट मेळटा. सो वेन आय वॉज प्रॅक्टिसिंग इन अ हॉस्पिटल आय तांची हिस्ट्री अशी काय नासता, पूण काय आसताय बीन थोड्यांची. सी द मोस्ट कॉमन हिस्ट्री दीज डेज, लायक आय सेड, लायफस्टायल चेंजीस. आतां समज तुमी एक यंग भुरगो पळयता, वॉट इज द लायफ दॅट मोस्ट कॉमन पीपल लिव, अ व्हेरी सिडेंटरी लायफस्टायल. सिडेंटरी म्हणजे कितें की आतां ऑफिसान वता, से फॉर एक्झाम्पल म्हजी 9 to 5 जॉब आसा. आतां हांव सकाळीं उठटकीर आतां वी वेकअप, रातची लेट न्हिदप जाता, सो उठप वी 9 ऑफिस जालें, 8 o'clock उठली, फटाफट कितें मेळ्ळें खालें पिलें, घरान युजली ब्रेकफास्ट स्कीप जाता, तें केलें, धांवली टू ऑफिसान पावतकीर मागीर कितें जाता की ओके मदीं भूकशी लागता. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट इन्वॉल्व विथ वर्क, मागीर वचून मग्स ऑफ कॉफी जाता, मागीर भूक लागता, सडनली देज अ अर्ज ऑफ हंगर, मागीर आमी कितें ऑर्डर करता ऑनलायन, ऑर्डर केलें काय कितें खावपाचें जाता. आनी युजली ऑर्डर करतना यू विल नॉट ऑर्डर समथींग हेल्दी, यू विल एंड अप क्रेविंग फॉर समथींग जंक. आनी ऑप्शन्स जे अवेलेबल आसता भायर सुद्धा, यू नो हाव हेल्दी दे आर, आय डोंट नीड टू से एनीथिंग. सो ते आमी ऑर्डर करता, ते खातली आमी, मागीर वील गेट ऑन विथ वर्क, बसून काम जाता, कितले मुवमेंट जाता. आतां फॉर एक्झाम्पल यू आर माय बॉस, यू सिट इन वन कॅबिन, फ्रॉम वन प्लेस आय गो, तुमकां मे बी फायल दिवपाक जाय, आय गिव दॅट, आय कम बॅक, आय सिट अगेन फॉर वर्क. सो ते काम करता कितें जाता, स्ट्रेस आसता भरपूर, सो ते स्ट्रेसान भूक वाडटा,
थोड्या लोकांक कशें आसता ती म्हणटा सुद्दां म्हाका की वेन आय एम वर्किंग म्हाका कितें तरी मंच करपाची हॅबीट आसता. सो कॉन्स्टंट मंचिंग चालू आसता. लायक तुमी चिप्स खातली, चॉकलेट खातली, बिस्कीट खातली, कितें तरी आसा. आनी आजकाल स्विगी जे इतले जाला ते इन्स्टामार्ट, आय डोंट वॉन्ट टू कोट एनीथिंग, बट हांव म्हणटा की लोकांक एवरीथिंग इज अवेलेबल ॲट द क्लिक ऑफ द फिंगर्स. सो आतां बिस्कीट जाय, चिप्स जाय, कोल्ड ड्रिंक्स जाय, ऑर्डर केल्यार टाक करून यू गेट युअर पार्सल. सो बसून ते खावप जाता. आतां ते करून जालें काय मागीर लंच टायम जातले, परत यू ईट वन बिग मील, मागीर आनी काम केलें, देन यू गो बॅक. आतां सांजचे वतना मागीर क्लायंट्स म्हणटा की म्हाका संक सामकी एकदम भूक लागता भरपूर. सो वाटेर वतना आमी कितें मोमोज नाल्यार आनी कितें सँडवीच खाता, ऑर एल्स घरा वचून मागीर कितें शेव चुडा बिस्कीट डबे सोदपाचें काम जाता. सो तें खालें, मागीर घरा आयले काय म्हणटात चल आतां थकले जाल्यार स्लीप फॉर सम टायम. दॅट सायकल कंटिन्यूज. सो हांगा कितें आसा, डायट इज क्वेश्चनेबल, एक्सरसाइज इज क्वेश्चनेबल, सो मच स्ट्रेस दॅट यू आर टेकिंग, आनी मागीर त्या स्ट्रेसान न्हिदूय पडना. समटायम्स ऑफिसाचें काम घरा कॅरी फॉरवर्ड जाता, तें थंय करप जाता. सो दॅट लायफस्टायल बिकम्स इट्स टोटली डिफरंट रायट नाव. इन दीस सिच्युएशन आमचें वेट वाडटा. यू सी अ टिपिकल स्ट्रक्चर, पोट वाडिल्लें आसता. Okay, the abdominal obesity asta. This is also very a key factor for diabetes, I would say. Diabetes with even cholesterol, blood pressure. Exactly. हे सगळे situations come one after the other. सो म्हाका दिसता तुम्ही जे सांगले ह्यो गोष्टी सगळे जाण करता आसतले आपल्याला, पण कोण बारीकसाणेन कोणूच लक्ष दिना. कारण हांवूच इतले जे स्विगी म्हणा किंवा जे ऑनलायन हे आसता ताजेर एग्रिगेटर मागयता, किंवा तू सांगतना म्हाका रिकॉल जातालें की हांव कितें करता म्हाज्या लायफान. सो सेम गोष्टी जाता अश्यो ज्यो कळना. एकदां कशें आमचें काम इम्पॉर्टंट आसता म्हणून काम करपाक वयता आनी बाकीच्यो ह्यो गोष्टी आमकां मिस जाता. बट हाजेर समजा कंट्रोल करतले किंवा हाजेर मातशें लक्ष दवरतले, कारण तुमी म्हणटा हे स्ट्रेस इज ऑल्सो दी फॅक्टर. कारण हे आमी केन्नाच कोणूच उलोवंक नासतले. आमकां भूक लागता हें दिसता सगळें, आमी खाता किंवा जंक फूड खाता हें दिसता, बट स्ट्रेस हे सुद्धा कंट्रोल करप गरजेचें आसा. अँड दॅट इज अगेन अ फॅक्टर ऑफ डायबिटीज अशें तुमी जावं शकता. सो ते कशें कंट्रोल करूं शकता? सी स्ट्रेस मॅनेज करप आतां हांव सांगू शकता, पण सगळ्यांच्या हातान आसता. सगळ्यांचें काम करपाचें स्टायल, सगळ्यांची जगपाची एक स्टायल इट्स डिफरंट. एवरी वन इज बॉर्न विथ अ कायंड ऑफ लायफस्टायल वीच नो वन कॅन कंट्रोल. बट सी आय वूड जस्ट सजेस्ट की एवरी डे वेन यू स्टार्ट युअर डे विथ अ लिटल बिट ऑफ मेडिटेशन. ओके. आणि टाइम मॅनेजमेंट इज समथिंग दॅट कॅन हेल्प अँड दॅट कॅन सेव पीपल फ्रॉम लोड्स ऑफ स्ट्रेस. अँड वॉट इफ कोणाकडे जायना, कारण आमचे फील्ड अशें आसा की आमी ज्या टायमार खंय पावता, कारण नेक्स्ट हाफ एन आवर कितें जावपाचें. समजा अशें फील्ड आसतले जंय टायम मॅनेजमेंट इज ओके. हांव म्हणटा की 60 to 65% अशे जॉब आसतले जे टायम मॅनेज करूं शकतले. बट जे 45% आसा, सो तांचे खातीर जर टायम मॅनेज म्हणजे जायना अशा तरेचो नेक्स्ट हाफ एन आवर 1 hour तुका आसतलो तांच्या खातीर कशें? आय वूड से एक सिंपल थिंग सांगता, म्हणजे क्लायंट्सांक सुद्दां सांगता की मिल्स. आतां आमी एक डायटाचे बद्दल फर्स्ट उलोवपाक जाल्यार लायक सी ऑल द फॅक्टर्स एड अप टू स्ट्रेस. आतां समज सारकें खावपाक जायना ताजोय स्ट्रेस आसता, सारके टायमार न्हिदपाक मेळना तोय स्ट्रेस आसता. की आतां सगळ्यांकूच खबर आसा, एवरी वन इज अवेर की आपल्याक बाबा बरें खावपाक जाय, टायमार न्हिदपाक जाय, एक्सरसाइज करपाक जाय, सगळ्यांक खबर आसता. बट द फॅक्ट की द कॉन्ट्रडिक्शन विथ लायफ की बाबा आतां करपाक जाय, पण वॉट actually is happening in life is not letting that thing happen. So that is also something that creates stress. बरोबर. So हांव कितें म्हणटा की time management is the key, something that I would say everyone must put in some effort to think about it. Again, that also is a little bit of stress to sit and plan everything, but मातशें तरी करचें पडटलें. पण हो इतलो स्ट्रेस आसतो ना की तू प्लॅन करप, स्वता बद्दल प्लॅन करप इज नॉट अ स्ट्रेस. एक्झॅक्टली. सो समज ते प्लॅन केले, आता नॉर्मल तुमची रुटीन जे आसा, समज तुम्ही सारखे प्लॅन करून घेतले की आता बाबा म्हजे लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हे 3 मील्स आसा, ते हांव कितें कितें खातले ते हांवें दिसाक एक से संडे प्लॅन करून दवरले. सो संडेज म्हाका कळटा की आज डब्याक हांव हें व्हरता. सो त्या प्रमाणे एक 5 दिसाचे किंवा 3 दिसाचे कुकिंग करून दवरले जाल्यार मिलाचें टेन्शन तुमचें ना, कितें तुमी ऑफिसाक व्हरप तें. सेकंड थिंग इज दॅट लायक आय सेड, यू स्टार्ट युअर डे विथ अ लिटल बिट ऑफ मेडिटेशन. मागीर दीस फिटनेस बँड्स कॅन बी व्हेरी हँडी टू यू. दिसाक एक 6 ते 8,000 स्टेप्स करप. आतां हे कशें करूं शकता? इन ॲज सिंपल एज आतां तुमचे ऑफिसाचे भायर गाडी दवरप. आतां पार्किंग लॉट आसा, इन्स्टेड ऑफ पार्किंग देर यू पार्क मे बी एट अ पर्टिक्युलर डिस्टन्स. फ्रॉम देर यू वॉक. आतां कितें बारीक बारीक काम आसा, ट्राय टू वॉक. Even yes, आम्ही अवॉइड करता. Exactly. We look at convenience. I'm not saying you look at convenience or somebody else looks at convenience. सगळ्यांक convenience आहे.
कित्याक टायम इज द प्रॉब्लम. टायमा खातीर वी Exactly. लूक एट कन्विनियन्स. दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. सो आय वूड सजेस्ट की यू डू दिस वन एस्पेक्ट की यू पार्क समवेअर अँड यू वॉक. आणि ऑफिसान सुद्धा आय वूड से की आता काम करून जालें न्ही, डेजिग्नेटेड एक 10 minutes 20 minutes ब्रेक घेवपाचे. यू जस्ट स्ट्रोल इन युअर ऑफिस ओनली. ओके आय एम सेइंग ट्राय बरोबर. इफ इट इज पॉसिबल. ओनली इफ यू ट्राय इट्स पॉसिबल. सो आता आणि एक गोष्ट पळयल्या, स्ट्रेस वाडपाचे जे हांवें एक नोट केल्लें आसा की स्ट्रेस वाडटा तेजें कारण मोबायल, कारण भुरग्यांमदीं खास करून म्हणटा आउटडोर एक्टिविटीज कमी जाल्या. सो पयलीं कशें क्रिकेट खेळोंक वयताले, फुटबॉल खेळोंक Correct. वयताले, बट ते आयज घरान रावन फक्त मोबायलाचेर खेळटात. सो दीस कॅन ऑल्सो बी अ रिजन दी स्ट्रेस वाडपाचें, कारण स्ट्रेस घेवपाकूच ताका चान्स ना केन्ना. Mobile, see, when you use your mobile, it can be stressful at the same time stress relieving for someone. ओके. आता मोबाईल चलो भुरग्यांनी कितें जाल्यार पेरेंट्स इंट्रोड्यूस मोबाईल फोन्स टू देअर चिल्ड्रन. आता हांवें पळयलां खुबशीं ल्हान भुरगीं खायना म्हणून तांचे फुडें मोबाईल Mobile व्हरून दवरता आनी मागीर पेरेंट्स फीड देम. सो दॅट बिकम्स अ हॅबीट. आणि आजकाल कितें आसा, गेमिंग आसा, दिस दॅट, अँड इवन नाउ डेज गेमिंग इज बिकम अ प्रोफेशन. So with that advancement also, people see it as a career and some people maybe religiously do it on a daily basis. आता म्हाका सांगा, anyone who's sitting idle, त्या मनशाक even picture पळयतना, people say you go to a movie theater, you will feel like munching something. Idle, when you sit idle, कितें तरी munch करपाचे मूड करता. So even that child when he's young, if he sits and he's playing a game or watching some cartoon or कितें तरी पळयता जाल्यार तेन्ना ताकाय कितें कितें खायन दिसतलें. आनी युजली जे खावशें दिसता इज नॉट लायक अ प्रोटीन रिच मील और लायक अ बोल ऑफ सॅलड. यू फील लायक मंचिंग ऑन चिप्स. तुका बिस्कीट खावशें दिसता. आनी भुरगीं जाल्यार दीस कायंड ऑफ थिंग्स फॅन्सी देम अ लॉट. सो आय फील जे पेरंट्स एक्सपोज करता टू देअर चिल्ड्रन एट अ यंग एज इज वॉट मेक्स देम what they are. बट हाजेरूच म्हाका एक सांगा की जे हेल्दी आसता ते केन्नाच बरें लागता अशें जायना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नाशण्याची तुमी कितें सत्व म्हणा किंवा कितें म्हणा, किंवा आनीक जे आमी हेल्दी अशें घरान हाडपाक सोदता किंवा ते खावपाक सोदता तर ते टेस्टी नासता अशें म्हणटा. सो इज इट ट्रू काय अशें जावपाक शकता की हेल्दी फूडूय टेस्टी आसपाक शकता? एब्सोल्युटली, हेल्दी फूड कॅन बी टेस्टी, बट इट्स द थॉट विच कम्स विथ इट. आता कशें आसा की नॉर्मली मैदा आनी ताजे आयटम्स जे करता आर युजली ऑन द टेस्टियर सायड. आता समज एक मैद्याचे कितें म्हणू, ते काठी रोलाक तुम्ही मैद्याचो रॅप वापरता, तातूंत भरपूर सॉसेस घालता, चिकन घालता. दॅट आता सेम घरान गव्हाची चपाती केल्यार ती बरी लागना म्हणटा. Even if you replace that roti with ragi roti, because the thought and the taste associated with the restaurant food is not matched. It's because of thought. It's because of thought. आता ऑफकोर्स एव्हरी इंडिव्हिज्युअलाचे टेस्ट बर्ड्स आर डिफरंट. थोड्या लोकांक प्रेफरन्स आसता, थोड्या लोकांक अवर्जन्स आसता, ते सगळे डिफरंट आसा. बट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिंग अ फूड विथ युअर थॉट्स अँड विथ जे सांगत आयला की, आणि युजली हेल्दी इज परसिव्ड एज नॉट हेल्दी, नॉट टेस्टी. एक्झॅक्टली, तो एक परसेप्शन कशें करून दवरलेलें आसा. आणि हेल्दी हातून कितें सांग, सॅलड येता. कोणें म्हणलें न्ही, आता हेल्दी किंवा डायट म्हणलो जाल्यार सॅलड म्हणटात. शी घासपूस आपल्याक खावपाक जायना म्हणटात ती. बट हेल्दी कॅन बी सो मच मोर. आता नॉर्मल रागीचे पीठ म्हणलें पळय तुमी, तेच तुम्ही तातूंत बाबा थोडे ऑनियन, टोमॅटोज, मसाला घालून समज तुम्ही एक रोटी टायप केली, इट टेस्ट सो मच बेटर. अँड आय ऑल्सो फील न्ही, कम्पेर्ड जशें ल्हान आसतना एक्सपोज करता भुरग्यांक टू पर्टिक्युलर फूड आयटम्स. आता कॉमनली पळयल्यार रायस वाटून अशें एक कितें म्हणटा ताका, सेमी सॉलिड लिक्वीड करून, सेमी लिक्वीड आयटम करून भुरग्यांक खावयता. बेसिक थिंग्सूच खावयता, नाशणे ते करून खावयता. सो ल्हान आसतना टेस्ट बर्ड्स आर नॉट लायक गिवन दॅट एक्सपोजर. सो ल्हानपणीच्यान समज भुरग्यांक खावयता डिफरंट आयटम्स, देन द चायल्ड अंडरस्टँड्स की वॉट ही लायक्स, वॉट ही डजंट लायक. टेस्ट बर्ड्स डेव्हलप. पण बाबा ल्हान आसतना तुका लिमिटेड आयटम खावयला, जस्ट ग्लुकोज बिस्कीट आनी दूध दिला ल्हान आसतना, तितलेच दिला जाल्यार यू वोंट अंडरस्टँड द टेस्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स. बट खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता खुबशे जाणांक आतां आजकाल ज्यो भाज्यो आसा, फॉर एक्झाम्पल ताळखळ्याची भाजी म्हणा किंवा तांबडी भाजी म्हणा, बीटरूट, ह्यो ज्यो भाजीत करपाची जी पद्दत आसा गांवांनी अजूनय करता खुबशे कडेन, ती करता म्हळ्यार सुद्दां खुबशे कडेन अजून ते आतां लुप्त जायत गेल्ली आसा, ते दिसना, मेळना आमकां. बट तेजे टेस्ट खूब बरें आसता आनी खुबदां खाल्ले अशें वचून मुद्दम फ्रेंडांगेर. तूं वाळपय म्हणा किंवा वाळपयच्या गांवांनी म्हाजे फ्रेंड आसा, तांगेर अजूनय करता आनी ती खूब टेस्टी आसता. पूण आमचे कडेन त्यो मेळना. तूं ताजो रेसिपीज ना अशें कितें जाला? सी, मार्केटांनी मेळटा. Okay. I can tell you, I lived most of my life in Panjim. Now after wedding, I live in Ponda. But Panje in the city, I have seen these vegetables. Marketan मेळटा. It's just that कितें आता choice एक आसा आणि time again.
सगळे लोकांक इतले सगळे मील करून वचपाचे टायम आसा एंड मेनी फॅमिलीज डू हॅव एंड डू एन्जॉय दीस वेजिटेबल्स अशें ना की खायना तशी ना. देर आर मेनी फॅमिलीज हू ईट. दे हॅव सीन दॅट ट्रेडिशन इज कंटिन्यूड ऑफ सीजनल भाज्यो खावप. इट्स ऑल देर. इट्स जस्ट दॅट कितें लायक आय सेड की every family has a different way of eating food, different way of purchasing food items. So त्याप्रमाणे it differs. But very much available in the markets are all these vegetables. तुम्ही म्हणलात. म्हाका दिसता हाजेर सुद्दां खूब म्हणजे आमी लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्या पेरंट्सांनी आतां परत एक फावट विचार करपाची गरज आसा की आमच्या भुरग्यांक किंवा स्वता सुद्दां, कारण लायफस्टायल जशें म्हटलें की ऑफिसाक वतले सांजे घरा येतले, पूण ह्या सगळ्या भितर हेल्दी खावप तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. हांव आनी एक विचारपाक सोदतां, जे आजकाल खंयची वस्त अशी आसा जी प्रिजर्वेटिव्स आसले शिवाय मार्केटान मेळना किंवा मेळटा, कारण प्रत्येक गोष्टींनी प्रिजर्वेटिव्स आसता, तातूंत शुगर एडेड आसता, सांगता आमकां शुगर ना सुद्दां म्हणून तातूंत शुगर हे आसताच आसता. आमी पळयल्या खुबशे फावटी. सो लोकांनी खावप तरी कितें? सो पळय, आतां पॅकेज्ड आयटम समज तुमी पळयता, इन दॅट दोळे बंद करून आय कॅन से की प्रिजर्वेटिव्स आसतले. सिंपल रिजन प्रिजर्वेटिव्स घालता इज टू इनक्रीज द शेल्फ लायफ. की बाबा ते शॉपांनी ऑन द कंपार्टमेंट बाबा उरचे खूब दीस. अदरवायज मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटाक इट विल बी व्हेरी एक्सपेन्सिव. दे विल हॅव टू थ्रो इट आउट. वेस्टेज विल बी अलॉट. दॅट इज वन सोल रिजन दे पुट प्रिजर्वेटिव्स. आता प्रिजर्वेटिव्सचे बरोबर कितें आसता, दॅट इज एन एडिशनल थिंग. लायक आता नावडेज प्रोडक्ट्स आर प्रमोटेड एज नो नॉनसेन्स प्रोडक्ट्स. म्हणजे तातूंत आता समज एक बिस्कीट आसा गंवाची, जाल्यार गंव बिस्कीट करपाक समज तूप लागता, अशें नानकटाय गंव लागता, तूप लागता, रवो लागता, साखर लागता, वेलची पूड लागता. समज इतले इन्ग्रेडियंट्स आसा, देन इट्स लायक अ नो नॉनसेन्स प्रोडक्ट. बाबा हें करपाक इतलेच नग जाय पडटा. ताजे बरोबर कमा मिल्क सॉलिड्स आनी कितें, कलर, रंग, व्हॅनिला फ्लेवर आनी कितें. सो हें सगळें समज मिक्स केला, देन दॅट्स अ नॉनसेन्स प्रोडक्ट. कळ्ळें न्ही? दॅट इज समथींग दॅट यू हॅव टू सी. ना म्हाका तेच म्हणजे तुम्ही म्हळें ते नो नॉनसेन्स प्रोडक्ट आनी नॉनसेन्स प्रोडक्ट आसा ते अजून पर्यंत म्हाका दिसता तो कॉन्सेप्ट अजून चड फामाद जाल्लो ना किंवा पाविल्लो ना. ताजेरूच मातशें स्ट्रेस करून म्हाका थोडे गोश्टी जर सांगू शकता की खंयच्यो खंयच्यो गोश्टी, म्हणजे तुम्ही सांगले की हे नानकटाईच्याच बद्दल सांगले, घरा कडेन करतना आमी पॅकेजिंग जे असता, जे कितें आमी यूज करता, तुम्ही म्हळें कलर म्हणा किंवा बाकीचे सगळे म्हणा, सो ते सगळे नॉनसेन्स प्रोडक्ट आसूं शकता. सो कितें कितें अवॉयड करपाची गरज आसता इन बेजीक फॉर्मान? जर आमी कितें तरी घरा कडेन करतले, अवॉयड कितें करपाक जाय नॉनसेन्स प्रोडक्ट? सी, आतां पळोवपाक गेल्यार भाजी सुद्दां आसा न्ही, ताजेर पेस्टिसायड्स आसता. फ्रुट्स आसता, ताजेर पेस्टिसायड्स आसता. सगळ्याचेर सगळे ऑल दोज थिंग्स आर देर. सो अशें पळोवपाक गेल्यार वी आर लेफ्ट विथ नथींग टू ईट. if you actually go to see, but in reality हांव म्हणटा की जाता तितले प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जे आसा पळय ते अवॉयड करपाक वचा. आतां घरान जेन्ना समज तुमी प्लेन बिस्कीट करता, तुमी रंग म्हणले, रंग घालपाची गरजूच ना. कळ्ळें न्ही? आतां समज तुमी इवन घरा, आतां आय ऑलवेज से की भायरचे प्रोडक्ट्स घरान करपाचे आतां कॅपॅसिटी जाल्या बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स जाल्या. हॉटेलान करता तशें मंचुरियन आमी घरा करूं शकता. हय काय ना? प्रोडक्ट्स मेळटा न्ही सगळे. आजकाल आमकां सोया सॉस आनी सगळे टायप्स ऑफ सॉस मेळटा, डिफरंट डिफरंट ब्रँड्स मेळटा. पण हे सॉस बीन आसता ते नॉनसेन्स प्रोडक्टान येता ऑर सी सगळे पॅकेज प्रोडक्ट आणि प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आसा पळय, देर आर डिफरंट ब्रँड्स. थोडे ब्रँड्स बरे हातून करता, थोडे ब्रँड्स लायक इट स्टिक्स टू द ओल्ड स्टँडर्ड्स ऑफ ऍडिंग डिफरंट प्रिझर्वेटिव्स, डिफरंट एलिमेंट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड. आता इट्स अ सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज वायजली की बाबा आतां आमी प्रोडक्ट, आतां न्यूट्रिशन लेबल हाचेर हांव खूब एम्फसायज करता की कितेंय प्रोडक्ट घेवच्या पयलीं टर्न करून रीड करपाक जाय. आनी FSSAI सेज की जे आयटम, आतां समज कितें म्हणू, आतां क्रीम क्रॅकर बिस्कीट म्हणा, क्रीम क्रॅकर बिस्कीट एक डायबिटीक पेशंट्स भरपूर खातात. ती म्हणटा की डायबिटिक्साक आतां बिस्कीट, आतां इट्स अ हॅबीट न्ही, सांजचे च्या टायमार बिस्कीट बुडोवन खावपाक जाय. आय डोंट नो हू मेड दीस रूल, बट एवरीवन सेज की च्या टायमनी बिस्कीट तर आमकां जायच पडटा. सो आतां डायबिटीक पेशंट आतां दे विल बी लायक क्रीम बीम ती घेवपाक वचना, ती म्हणटा क्रीम क्रॅकर घेवया, शुगर फ्री आसतले. आतां तुमी पॅकेट पयलेर आसता अशे व्हडले गंवाचे दाणे आसता, शुगर फ्री बरयल्ले आसता, होल व्हीट बरयल्ले आसता, बट जस्ट पॅकेट टर्न करपाची मेहनत करपाक जाय क्लायंट्सान. पॅकेटाचेर फाटी जे आसा, फर्स्ट आयटम जे बरयल्ले आसता, that is the item that is used in the maximum quantity, and that is the rule according to FSSAI की जे आयटम तुम्ही चड प्रमाणात वापरता ते फर्स्ट बरोवपाक जाय. सो समज गंव फर्स्ट बरयला जाल्यार इट्स अ गुड प्रोडक्ट, आनी क्वॉन्टिटी पळोवपाक जाय. पण इन रियालिटी इन युअर
क्रीम क्रॅकर बिस्किट्स गंव चड ना. आता गंवाचे डिफरंट नाव असता, जशें की रिफायंड व्हीट फ्लावर. लोकांक दिसता की रिफायंड व्हीट फ्लावर म्हणजे गंव, बट रिफायंड व्हीट फ्लावर म्हणजे मैदा. ओके, समटायम्स ते गंव बरयतात सुद्धा, व्हीट म्हणून बरयता. इवन तुम्ही ब्रेडाचेर ऑब्जर्व करतले की व्हीट बरयल्ले असता, पण प्रोडक्टाच्या जस्ट तुम्ही ते लेबल वाचत वचा, खंय तरी इन द मिडल ग्लुटन शब्द असता. ग्लुटन, हय. सो दॅट ग्लुटन इज मैदा. सो दिस इज हाऊ दे प्ले विथ युअर माइंड की बाबा हे प्रोडक्ट्स जे असता, यु नो, कशे कितें पेपरूय सारखे आसा आणि जे कन्वे करपाक जाय तेचेरूय ते फुडें वयतात. एक्झॅक्टली. खूप विचार. आणि हे हाली जे शिकिल्ले भुरगे आसा, कारण म्हाका खुबशे जाणांनी हांव जेन्ना कितें बाय करतना हे पळोवन म्हाका हे ओके आसा, हे बरें आसा, हे सांगिल्लें आसा. आनी प्रत्येकान हे जेन्ना सुपर मार्केटान वयता किंवा खंयसर वयता तेन्ना टर्न जस्ट करा आनी पळोवपा. चड मेहनत लागना. जस्ट तुमी जे पॅकेट आसा ते टर्न करा आनी तेच्या फाटल्यान जे कितें बरयलां तें वाचा. तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी तुमच्या स्वता खातीर वाचा. म्हणजे आमी एडवर्टायज करपाक सांगिना, आमी तुमच्या स्वता खातीर, कारण तुमी हेल्दी रावप आणि स्वता हेल्दी रावन दुसऱ्यांकूय हेल्दी दवरप हे खूप महत्वाचें आसा. सो कमिंग बॅक टू दी डायबिटिक्स पार्ट, कारण जी आता रेंज आसा ऑफ डायबिटीज, आमी म्हणटाली की 100 पेक्षा कमी ही नॉर्मल एवरी किंवा नॉर्मल नंबर आसता डायबिटीजचा हेजो. आफ्टर फूड इट कॅन गो टू 120 अशें म्हणटाले. सो आतांची रेंज चेंज जाल्या और तीच आसा? सो आय वूड लायक टू एम्फसायज ऑन वन टॉपिक. सगळी पयली हे 100 to 150 हे सगळे रेंजीस पळयताली, 120 बी. बट हाजी अवेअरनेस ना म्हणून आय विल स्पीक अबाउट दिस इन पर्टिक्युलर. बरोबर. एक टेस्ट असता HbA1c. सो HbA1c तुमका आता समज केले जाल्यार फाटले 3 महिन्याचे ऍव्हरेज शुगर सांगता. सो समज तुमका डायबिटीज आसा काय नाही पळोवपाक जाय जाल्यार तुम्ही HbA1c करा. ओके. HbA1c करून तुमचे व्हॅल्यूज कितले येतात त्या प्रमाणे आम्ही सांगू शकता की तुम्ही प्री डायबिटीक आसात, तुम्ही डायबिटीक आसात, ऑल दिस थिंग्स, और तुम्ही डेंजर फ्री रिस्कान आसा. ते घराकडे आम्ही हे तोपून काडटा बीन ते इट इज सी ते तुम्ही करू शकता केन्नाय, बट तुमका ॲक्युरेट रिझल्ट जाय जाल्यार यू डू HbA1c. ओके. वन्स यू हॅव डायबिटीक, आता समज कोणाक तरी डायबिटीज झाली जाल्यार ते म्हणजे घरान आम्ही टेस्ट करपाक लायता, दॅट्स अ डिफरंट थिंग. ओके. बट आता जेन्ना डायबिटीज तुमका आसा काय ना ती चेक करपाक जाय, रॅन्डम शुगर करून काय जायना. ओके. इट कॅन बी, इट डिफर्स न्ही. आता तुम्ही खातकीर तुमका जी शुगर स्पायक येता 2 वरांत ती वतली. सो समज तुम्ही प्री डायबिटीक सुद्धा आसा तातून ते कळचे ना. You understand? So you do HbA1c test, that is extremely important, and त्या HbA1c टेस्टान तुमका कळटले where you stand. ओके. सो म्हाका दिसता हे प्रत्येकान वर्सान एकदा तरी करपाक जाय. या. कारण कळपाक स्वता बद्दल कितें आपूण कितें खाता आणि आपले जे हेल्थ कितें आसा हे जस्ट आपल्याक स्वता कळपाक करपाक भरपूर गरजेचें आसा. सो कमिंग बॅक, सो आता काय गोष्टी आसा ज्यो डायबिटीक्स जाल्या उपरांत किंवा प्री डायबिटीक्सून आसा तांच्या खातीर करता, की जशें हांवें आतां उलयतना तुमकां उदाहरण म्हळें की मेथयेचें उदक पिवप, रातचें ते मेथी घालून उदक पिवप. सो अश्यो गोष्टी खरेंच हेल्प करता टू रेड्यूस? सी मेथयेचें उदक एज सच विल नॉट हेल्प. ओके. मेथी विल हेल्प. अच्छा. आता एक मनशाक डायबिटीज जाली जाल्यार काय ट्रीटमेंट घेनासतना, काय डायटाचेर फोकस करनासतना फक्त मेथीचे उदक पिवप और मेथी खावप विल नॉट हेल्प. दॅट इज समथिंग दॅट आय वॉन्ट टू क्लॅरिफाय. कित्याक म्हाका लोक भरपूर येता जे म्हणटात की हांव हे उदक करून पिता, ते उदक करून पिता, अँड दॅट हेल्प्स मी विथ माय डायबिटीज. बट नो, डायबिटीज कंट्रोल करपा खातीर द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज डायट, एक्सरसाइज, जे मेडिसिन्स आसा, स्लीप आनी तुमचे रेग्युलर चेकअप्स करप जे मनशाक डायबिटीज आसता. आता कमिंग बॅक टू द वॉटर दॅट यू आर आस्किंग मी, मेथीची जी बियो असता पळय तातूंत फायबर भरपूर असता आणि अँटी डायबिटीक प्रॉपर्टीज असता. सो इन्क्लुडिंग दॅट इन युअर लायफस्टायल विथ बाकीचे मॅनेजमेंट विल हेल्प यू टू सम एक्सटेंट, बट इट विल नॉट क्युअर युअर डायबिटीज. इन्सुलिन रेजिस्टन्स जी आसा दॅट इज समथिंग दॅट कॉजेस डायबिटीज. आता प्री डायबिटीक समज एक मनीस असलो जाल्यार ते इन्सुलिन रेजिस्टन्स रिवर्स करून तुमकां डायबिटीज जावचे न्ही म्हणून हे प्रिव्हेंट करू शकता. बट एकदा डायबिटीज जाली जाल्यार ती डायबिटीज रिवर्स करू शकना. भरपूर कडे कॉन्सेप्ट आसा की डायबिटीज तुमची रिवर्स जातली म्हणून. देर आर मेनी क्वॅक्स हू से की डायबिटीज रिवर्स जाता, बट इन व्हेरी सिंपल वर्ड्स डायबिटीज रिवर्स जाऊ शकना, युअर रेजिस्टन्स कॅन बी कंट्रोल. सो डायबिटीज केन्ना क्युअर किंवा रिवर्स जाऊ शकना अजून पर्यंत तर ताजे ट्रीटमेंट और अशे फुल 100% क्युअर ना. तुम्ही रेजिस्टन्स जे आसा इन्सुलिन रेजिस्टन्स ते तुम्ही कंट्रोल करून तुमचे सिम्पटम्स कंट्रोल करू शकता अँड यू कॅन लीड अ गुड लाईफ. बट डायबिटीज एज सच ती आता समज डायबिटीज कंट्रोल झाली, आता तुमची आता HbA1c म्हणटाली पळय, समज एक पेशंटाची 8 आसा
एक डायबिटीक मनशाची, आणि ती इट्स ऑन द हायर साइड. सो आम्ही बरे डायट करून सगळं करून पेशंटाची HbA1c समज 6 आयली किंवा 6.5 विच इज लाईक द नॉर्मल रेंज. आता आम्ही म्हणू शकना की डायबिटीज गेली म्हणून पेशंटाची. आम्ही कितें म्हणटा की पेशंट इज अंडर कंट्रोल. सो ह्या कंट्रोल स्थितीन आता इट इज डॉक्टर्स रोल की मेडिसिन्स कशे एडजस्ट करप, ते इन्सुलिन, दॅट इज डॉक्टर्स पार्ट. सो ते डॉक्टर सांगतलो ते फॉलो करपाचे. आणि डायट आणि बाकीचे जे लायफस्टायल चेंजेस आसा जशे की एक्सरसाइज, स्लीप, हे चालू दवरप. हे बंद केले बाबा, परत गोडशे खावपाक लागली, परत एक्सरसाइज बंद केले, परत 6 ते 8 कितें 10 सुद्धा जाऊ शकता. दॅट इज समथिंग एव्हरीवन मस्ट रिमेंबर. सो तुम्ही परत एक उल्लेख केलो की स्लीप, न्हीद बरी आसपाक जाय. आजकाल कितें जाला, मेंटल स्ट्रेस इतलो वाडलेलो आसा सगळ्यांचो, मेंटल हेल्थ इश्यूज वाडलेले आसा, आणि हे आमकां कळना, म्हणजे स्वता बरोबर सुद्धा आसा म्हणून ते स्वताकूय कळना एक एकदां की आपूण ताजे थ्रू वयता म्हणून. इन माय केस म्हाका खूब कमी झेम पडटा. सो जेंका झेम कमी पडटा तांकां चड चान्सीस आसपाक शकता की शुगर वाडपाची चान्सीस. लायक आय सेड, केन्नाय एक फॅक्टर नासता डायबिटीज जावपाक. इट्स ऑल टुगेदर. बट स्लीप लायक कमी न्हीद आसप इन जनरल कॅन बी वन ऑफ द फॅक्टर्स. मेजर फॅक्टर आसूं शकता तातूंतलो. इट कॅन बी वन ऑफ द फॅक्टर्स, कंपाउंडिंग फॅक्टर्स जे तुमकां डायबिटीज करू शकता. ओके. न्हीद इज इम्पॉर्टंट. कित्याक पळय, आमच्या बॉडीन वेन वी स्लीप एट नायट, न्हिदप कित्याक इट्स नॉट जस्ट टू फील गुड ऑर समथिंग लायक दॅट. आमच्या बॉडीन खूब प्रोसेसीस जाता. आमचे हॉर्मोन्स रिसेट जाता, आमचे मेटाबॉलिझम ऑल्सो रिसेट, सो मेनी थिंग्स रिपेअर जाता. इन सिंपल वर्ड सांगता, ऑल द रिपेअरिंग हॅपन्स एट नायट, ऑल द डायजेस्ट, कितें सगळे टॉक्सिन्स वचप आसता ते वता, सगळे ऑल द थिंग्स हॅपन्स एट नायट. सो रातची समज न्हीद पडना पिसफुली जाल्यार आमचे हॉर्मोन्स सगळे हेवायर जातले. इन्सुलिन इट सेल्फ इज अ हॉर्मोन. सो हॉर्मोन्स आमचे सगळे हेवायर जाता, कोर्टिसोल वाडटा. ते कोर्टिसोल जे आसा दॅट इज ऑल्सो अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर जे आमचे डायबिटीज वाडोवंक शकता. इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस. सो न्हीद पडना जाल्यार ओवरऑल स्ट्रेस वाडटा. स्ट्रेस इज नॉट ओनली दॅट यू फील इन युअर मायंड, ते याद दवरपाक जाय. काम करतना आतां डेडलायन आसा ते एकूच स्ट्रेस नासता. आमची बॉडी सारकी जेन्ना न्हिदना, इवन आमी जेन्ना आमच्या बॉडीक एक्सपोज करता टू अननेसेसरी आयटम्स. आतां जे लोक अल्कोहॉल घेता, सो अल्कोहॉल घेता, इवन दॅट इज अ स्ट्रेसर. सिगरेट पिता, दॅट इज ऑल्सो स्ट्रेस टू द बॉडी टू इवॅक्युएट. सो ऑल दीस थिंग्स आर स्ट्रेसीस. कळ्ळें न्ही. आतां स्ट्रेसीस म्हणजे कितें, आमच्या बॉडीन फ्री रॅडिकल्स तयार जाता. ते फ्री रॅडिकल्स आता इवन इफ दॅट इज ऑल्सो इन अ लार्ज नंबर, फुडें सुद्धा कॅन्सराचे पॉसिबिलिटीज असता. सो इवन ओव्हर कन्झम्पशन ऑफ शुगर, लेस स्लीप, more stress, so many things, emotionally suddha constantly being in a very labile situation, that also makes you stress more. आज उलयतना एक गोष्ट समजली की डायबिटीज इज नॉट ओनली गोड खावप आणि ताच्या रिलेटेड. एक्झॅक्टली. हाज्याकून खूब फुडल्यो गोष्टी आसा ज्यो आमी कंट्रोल करपाची गरज आसा. आणि नॉट ओनली वन फॅक्टर जशें म्हणटाय, गोड खावप इज ओनली फॅक्टर आसा अशें म्हणू शकना. तातूंत न्हीद आसा, तातूंत जे एक्सरसाइज आसा, तातूंत स्ट्रेस लेवल आसा, हे सगळ्यो गोष्टी जेन्ना पळयता, जेन्ना हाजेर जेन्ना विचार करता तेन्ना म्हाका दिसता हे कळटा की डायबिटीक्स एक कित्या खातीर आतां वाडटा ते. बिकॉज आमी पळयल्यार न्हीद जायना सारकी, स्ट्रेस वाडलेले आसा, लायफस्टायल तर एकदम सगळ्यांची चेंज जाल्लेली आसा. आणि येस, आमकां सगळ्यांक गोड खावपाक आवडटा. सो गोड खावप आनी डायबिटीक्स कितें रिलेशन? सी, हांव कितें म्हणटा की दोन इंडिविज्युअल्स कंपेर करा. एक आसा स्लिम फिट, मसल्स आसा ताका, आनी नॉट ओनली स्लिम, आय मीन लीन मसल आसा, व्हेरी नायसली बिल्ड, पोट ना, एवरीडे एक्टीव आसा, न्हिदता बरो, डायट बरी दवरल्या एक मनीस. आनी दुसरो मनीस पोट भायर आसा, खूब स्लगिश, लायक सेडेंटरी लायफस्टायल, एक्सरसाइज जायना, दिसाक बाबा एक इवन 1000 स्टेप्सूय जायना आसतले. घराच्या घरा काम करप किंवा ऑफिसानूय काम करप, खावपाचे भायले जाता, खूब स्नॅकिंग जाता ऑफन, आनी न्हीद बरी ना, स्ट्रेस भरपूर आसता. दिस इज इंडिविज्युअल टू. आता समज ह्या लीन मनशान, मनीस नंबर 1, ताणें समज एक कपकेक खाले, तेच दुसऱ्या मनशान कपकेक खाले. सो डिफरन्स कितें जातलें की ह्या मनशाची बॉडी विल, आफ्टर इटिंग द कपकेक विल बी डायजेस्टेड. शुगर जी आसा इट विल बी युटिलायज्ड बाय हिज मसल्स, बाय हिज सेल्स. ओके. आनी ताका ते इश्यू जावचे ना, बिकॉज ताच्या आंगान इन्सुलिन सरप्लस आसा, आनी ते सरप्लस इन्सुलिन विल टेक केअर ऑफ. आता मनीस बी हू इज सेडेंटरी, who's not used to, ताचे मसल्स ऑल्सो आर व्हेरी लायक नॉट इन यूज. मसल्साक एक्चुअली ग्लुकोजाची गरज आसता फॉर एनर्जी. सो जेन्ना एक्सरसाइज करना तेन्ना ते अपटेकूच जायना. दॅट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टन्स जे म्हणटाले हांव. सो त्या मनशाक कितें जावं शकता की ते ग्लुकोज फूल यूज अप, म्हणजे एब्झॉर्ब जायना इन द सेल्स, आनी सस्पेंडेड ग्लुकोज चड उरता.
सो ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम दोन्ही मनशाचे आम्ही समज पळयले जाल्यार सेम इंटरवल्सार समज ते कपकेक्स खायत गेले इन अ सिच्युएशन म्हणटा जाल्यार बी मनशाक डायबिटीज जावपाचे चान्सेस इज ऑलवेज मोर कम्पेर्ड टू ए. खूप सिंपल आसा तुम्ही सांगले खूप त्या सिंपल प्रमाणे. आसा. सो तू जर एक्सरसाइज करना जाल्यार तुझे ते शुगर इंटेक आसा ते यूजूच जावचे ना, तेजे तुझे ओबेसिटी किंवा बाकीच्या गोष्टींनी कन्वर्ट जावन शुगरूय वाडपाक शकता. एक्सरसाइजूच न्ही, एक्सरसाइज इज वन फॅक्टर बट सगळे फॅक्टर्स सारखे बरे आसा. ओके. एंड इफ यू टेक वन कप केक ओकेजनली ऑर लायक आठवड्यान एकदा ऑर इवन रेग्युलरली समज 1-1.5 चमचो साखर सुद्धा डायटान आसा जाल्यार काय प्रॉब्लेम जायना. बट एट द सेम टाइम जेन्ना कॉन्स्टंट स्नॅकिंग असता, एक्सरसाइज नसता, खूप लेझी लायफस्टायल असता, बसून नो स्टेप्स एट ऑल, स्ट्रेस भरपूर असता, त्या मनशान समज कंटिन्युअस शुगर कंझम्पशन केले एज द सेम इंटरवल एज मिस्टर ए जाल्यार ताका डायबिटीज पॉसिबिलिटी. सो आता अशें जर कंडिशन आसा की काम जाता खूप पूण स्ट्रेस लेवल चड आसा, न्हीद पडना किंवा बाकीचे फॅक्टर आसा पूण काम जाता तुजें, तूं चलता खूप जाल्यारूय डायबिटीज जावपाक शकता. अशें ना की एकूच फॅक्टर आसा, तातूंत सगळे फॅक्टर्स. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी चिंतता तशें डायबिटीक्स काम करिना. डायबिटीज काम करपाची पद्दत जी सांगली मॅडमीन म्हाका दिसता की विचार करपा सारकी आसा की आमी आतां घराच्यान आयकता तुमी इंटरव्यू तेन्ना आपूण घरा कडेन कितें करता हे सगळ्यो गोश्टी जे फॅक्टर्स आसा ताज्या खातीर आपल्या लायफान कितें जाता हे सुद्दां विचार करपाची गरज आसा. मुवींग फॉरवर्ड डायबिटीक्स जे टायप ए टायप बी डायबिटीक्स जशें म्हणटा आमी, टायप 2 डायबिटीक्स सो कितें आसा एक्झॅक्टली? टायप 1 डायबिटीज, टायप 2 डायबिटीज टू डिफरंट थिंग्स. टायप 1 जे आसा जन्मता जाता, वेर आमचे ते बीटा सेल्स आसा ते इन्सुलिन जे आसा ते तयार करनात. सो भुरग्यांक फ्रॉम द टायम ऑफ बर्थ जेन्ना डिटेक्शन जाता तेन्नाचेर इन्सुलिन घेवचें पडटा टील फॉर द होल लायफ बेसिकली. सो इन्सुलिन बिकॉज इन्सुलिन तयारूच जायना न्ही, सो इन्सुलिन भायल्यान दिवचें पडटा, तांकां टॅबलेट्स बी घेवन फायदो जायना. बेसिक गायडलायन्स जशे आमी दुसऱ्या टायप 2 डायबिटीजाक म्हणटा की डायट, एक्सरसाइज हे तांकां करचें पडटा, बट अलॉंग विथ दॅट इन्सुलिन इज अ मस्ट फॉर द होल लायफ. टायप 2 डायबिटीज जे आसा इट इज कॉज्ड बाय अस. इट्स लायक लायफस्टायल इश्यूज. समटायम्स अशें आसा की जेनेटिकली इफ द जीन इज व्हेरी स्ट्रॉंग तेन्नाय जावं शकता, बट मेजरली आमचे लायफस्टायल इश्यूज खातीर डायबिटीज जाता. नाव डायबिटीजाचे आय वूड से एकदा जाली काय देर इज अ पॉइंट वेर यू कॅन कंट्रोल इट. कंट्रोल करू शकता. लायक आय सेड अर्लियर, यू कॅन क्युअर इट बट यू कॅन कंट्रोल इट. मेडिसिन समज 5 आसा जाल्यार ते डॉक्टर विथ कंट्रोल डॉक्टर मे बी 3 करू शकता. अगेन मेडिसिन कंट्रोल करप एक मनशाच्या हातान नासता. हांवें खूबदां पळयलां की HbA1c 8 आसा, पेशंट घरान शुगर चेक करत आसता, एक दीस 120 आयली, एक दीस 105 आयले किंवा एक दीस 90 आयली, पेशंट म्हणटा आता म्हजी डायबिटीज गेली आणि डायबिटीज मेडिसिन सगळे बंद करून उडयता. सो दॅट इज समथिंग दॅट एब्सोल्युटली शुड नॉट बी डन. मेडिसिन्स जे आसा ऑलवेज डॉक्टराक कन्सल्ट करून रेग्युलेट करप आसता. सो दॅट इज वन थिंग. सो लास्ट 2 क्वेश्चन्स हांव विचारपाक सोदता. एक जो कॉन्सेप्ट आसा की उपाशी रावपाक जायना, तुका उपाशी रावल्यार डायबिटीज किंवा शुगर वाडपाची शक्यता आसता, ही गजाल खरी? ना, उपाशी रावल्यार शुगर वाडना बट इट कॅन गो डावन. ओके. पण हायपोग्लायसिमिया सगळ्यांनी अशें जाता अशें ना. आतां समज रातचे एक अराउंड 7 खाला आणि से बाबा 11 पर्यंत खावना, देन एक शुगर लो फिलिंग अशें जावं शकता, लो शुगर आसा तशी. आणि गॅस्ट्रीक इश्यू आसत जाल्यार, गॅस प्रॉब्लेम आसा किंवा पित्ताचे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार डायबिटीज बीन वाडपाक शकता? ना, ताचे डायबिटीजाची काय रिलेशन ना. एटलीस्ट समथिंग दॅट आय एम नॉट अवेअर ऑफ. सो डायबिटीज म्हणटा आसतना आमी आतां सगळे शुगराचेर उलयले किंवा सगळ्या बाकीच्या गोश्टीचेर उलयले. आतां एक मेन गोश्ट येता ती म्हळ्यार कितें खावप आनी कितें ना. डायट कितें फॉलो करप जर तुका डायबिटीज आसा? डायबिटीज आसतना डायट इज व्हेरी सिंपल. पयली म्हणजे आतां आमची एक नॉर्मल गोवन थाळी आसता न्ही, कशी आसता, इतलें शीत आसता, भरभरून शीत आसता, तळिल्लें बरें चुरचुरीत नुस्तें आसता, ताजे बरोबर हुमण आसता आनी भाजी आसता किंवा नासता. दिस इज हाव अ सिंपल थाळी. हांव सद्दां हेच एक्झाम्पल दिता की आमची गोवन थाळी इज समथींग दॅट वी कॅन कंपेअर एज अ स्टँडर्ड. आतां ह्या थाळीक हाव कॅन वी मेक इट बॅलन्स्ड फॉर अ डायबिटीक पेशंट? पयली म्हणजे गेट सम फायबर. फायबर खूप गरजेचे आसा फॉर डायबिटीक पेशंट्स. अँड डायबिटीज असताना समज इट्स नॉट वेल कंट्रोल विथ एज ऑल्सो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हे सगळे इश्यूज जाऊ शकता, हार्ट इश्यूज अँड ऑल. सो हांव म्हणटा की फायबर इज ऑलवेज इट शुड ऑलवेज बी देअर इन युअर प्लेट. सो फायबर तुम्ही कशे ऍड करू शकता? थ्रू सॅलड्स, थ्रू भाजी आणि कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स. ताचे बद्दल उलोवया आमी. पण एक वाटीभर सॅलड आसपाक जाय. हे तुमचे ताटान फर्स्ट एलिमेंट. आणि सेकंड एलिमेंट आसपाक जाय सम कुक्ड व्हेजिटेबल.
आता तुम्ही म्हाका उदळ क्वेश्चन विचारिल्लो की सिजनल भाजी जी आसा लोकांनी कॉन्शियस एफर्ट घालपाक जाय टू गो अँड बाय द प्रोड्यूस. आता पावसाचो सीजन आसता, तायकिळो आसा नाल्यार ऑल दोज व्हेजिटेबल्स हाडून एक कितें तरी प्रिपरेशन करप ऑर एल्स कितें कॅबेज भाजी वॉट एवर इज अवेलेबल एट युअर हँड. सेकंड ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन विल बी प्रोटीन. 2 भाजी जाली प्रोटीन. आता प्रोटिनान वेज नॉन वेज ऑप्शन आसा वॉट एवर इज द पर्सन्स प्रेफरन्स. वेजिटेरियन असले यू कांट फोर्स टू हॅव नॉन वेजिटेरियन बट कंपेरेटिवली व्हॅल्यू बायोलॉजिकल व्हॅल्यू ऑफ प्रोटीन चड नॉन वेजान आसता. ओके. सो नॉन वेज आता आमचे गोंयकार म्हणजे हुमणातले पीसीस घेऊ शकता आणि से चिकन घेऊ शकता. आय वूड सजेस्ट की तांबडे मांस जे असता मटन बीफ पोक हे आम्ही रिड्यूस केल्यार आणि अवॉइड केल्यार बरे. ताजे ओकेजनल कन्झम्पशन अगेन आस्क युअर डायटिशियन आणि त्या प्रमाणे तुम्ही ते इन्क्लूड करा. बट अदरवाइज कीप इट असाइड. आणि नेक्स्ट ऑप्शन इज युअर राईस. हाऊ मच राईस किंवा रोटी. आता राईस अँड रोटी मध्ये कॉन्ट्रोवर्सी आसा. लोक म्हणटा की शीत खाल्यार डायबिटीज वाडटा, रोटी खाया. पळोवपाक गेल्यार ग्लायसेमिक इंडेक्स रोटी आणि जे राईस असता दोघांचे सेम असता. सो क्वांटिटी डिफर्स. आता देर इज ऑल्सो अ सायकोलॉजिकल थॉट की राईस इतले जेवता न्ही तातूंत पोट बरें भरता, एकदम बेस्ट दिसता. तितलेच बरें दिसपाक 2 रोटी न्ही 4 रोटी खावची पडटा अशी म्हणिल्लें आयकलां आसतलें. आता रोटी ते कमी पडटा रे, सारखे दिसत ना म्हणटा. ते म्हणटा सारखे 4 तरी खावपाक जाय मागीर पोट भरिल्लें भशेन दिसता. इन रियालिटी 2 रोटी खाल्यार सुद्धा पोट भरता. आता 2 रोटी खाऊन पोट कित्याक भरना जेन्ना आयटम कमी असता, प्रोटीन कमी असता, भाजी कमी असता. समज आता तोंडाक केला तातूंत 4 चणे आसा पण रोस इतलो आसा, त्या रोसा बरोबर तुम्ही 5 कितें 6 रोटी खाऊ शकता खायत गेले. ऑफकोर्स डिपेंड्स अपॉन द एपेटायट. सो हांव म्हणटा की जेन्ना सॅलड आसा, जेन्ना भाजी आसा, सफिशियंट प्रोटीन आसा, सारकें एडिक्वेट प्रोटीन आणि ताजे बरोबर लिमिटेड कार्बोहायड्रेट्स आसा जशें की रोटी किंवा रायस, तर ते बॅलन्स जाऊ शकता. सो तातूंत आमी ब्रावन रायसाचे कारण उकडे शीतूय म्हणटा की बरें अशें म्हणटा. माय टेक इज सिंपल. जेन्ना तुमचे ताट बॅलन्स आसा तेन्ना तुम्ही एक स्मॉल सर्विंग ऑफ व्हाईट राईस किंवा रोटी घेऊ शकता. बट पार बॉइल्ड राईस जे तुम्ही म्हणता आमचे गोयचे उकडे तांदूळ ते ऍब्सोल्युटली हेल्दी. इट हॅज लॉट्स ऑफ फायबर अँड यू कॅन टेक इट. बट उकडे तांदूळ आसा म्हणून 2 वाटी खाऊ शकना. कार्बोहायड्रेट्स तितलेच असतात तातूंत. सो आता समज रायस सगळ्यां प्रमाणे लायक सगळ्यांचे नीड्स आर डिफरंट. आता तुमचे भशेनूच समज एक सेम दादलो आसा, सेम एज, सेम हायट, सेम प्रॉब्लेम जाल्यार सुद्धा इट विल बी डिफरंट. युअर नीड्स विल टोटली बी डिफरंट. सो क्वांटिटी विल बी डिसाइडेड बाय युअर डायटिशियन अँड यू हॅव टू कन्सल्ट हर अँड गेट युअर क्वांटिटी सेट आणि त्याप्रमाणे राईस किंवा रोटी. सो तातूंत आनी एक प्रश्न आसा की डायट म्हणटा आसतनाच आमी रातचे खुबशे फावटी पळयला की पोळयो खातात खुबशे जाण, पोळी खाता आणि म्हाका खुबशे जाण सजेस्ट करता तांकां की पोळी खा रातची, तूं रायस जेव नाका. इज इट गुड? सी दिस इज माय ओपिनियन. आता पोळी जी आसा पहिली भशेन कोण पोळी करना, तातूंत मैदा. दॅट इज व्हेरी ट्रू. आमी पळयले. तुम्ही केन्ना एक अशें आता बायट काडून एक तुकडो काडून पळयल्यार यू विल रियलाइज की इट्स जस्ट लायक पाव. हय, मोव आणि तशेंच आसता. सेम थिंग, सेम एज पाव. वयल्यान तो पुरो डस्ट करता पळय ताच्या खातीर लोक म्हणटा की इट्स हेल्दी. इन रियालिटी आय डोंट थिंक इट्स द हेल्दीएस्ट. तुम्ही आता कार्बोहायड्रेट म्हणटाले पळय, एक सिंपल आणि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट असता. सिंपल कार्बोहायड्रेट्सान रायस येता, मैदा येता, समथिंग दॅट इज इझिली डायजेस्टेड. तातूंत फायबर कमी असता, ऑलमोस्ट नासताच. बट समथिंग लायक नाचण्याचे पीठ, गव्हाचे पीठ, इवन गव सुद्धा टू सम एक्सटेंट हांव मदीं दवरतले. बट नाचण्याचे पीठ, ज्वारीचे पीठ हे सगळे पिठान कितें फायबर चड असता. ओट्स जावं. सो फायबर चड आशिल्ल्या नगान डायजेशन प्रोसेस तुमचो मातसो प्रोलॉंग जाता, बिकॉज ऑफ वीच तुमची शुगर स्पायक्स जी आसा ती जायना. आणि ती सडन स्पाइक्स जी येता पळय ती डायबिटीक पेशंटाक अवॉइड करपाक जाय. इन जनरल सगळ्यांकूच अवॉइड करपाक जाय. म्हणून हे सॅलड असता प्लेटान, म्हणून भाजी असता. सो ऑल दीज एलिमेंट्स डजंट लेट युअर शुगर स्पाइक. सो आणि एक लास्ट एक विचारपाक जाय की अशें म्हणटा की चड लेट जेवपाक जायना रातचे, आफ्टर 8:30 बीन जेवपाक जायना, ऑर जेवन एक चलपाक जाय, शतपावली म्हणटा आमी रातचे. आय एम ऑल्सो फॉर द कॉन्सेप्ट की अगेन जेवतकीर हांव तुमकां म्हणिल्लें पळय मसल्साक आमचे ग्लुकोज जाय पडटा. सो दिस इज जस्ट अ थॉट की वेन यू वॉक तुमचे एडिशनल ग्लुकोज इज समवेअर गेटिंग युज्ड अप. ऑफकोर्स 100% एडिशनल ग्लुकोज जेन्ना तुमकां डायबिटीज आसा ते यूज अप जायना, बट समवॉट इट हेल्प्स. ऑल्सो जेवण करप न्हिदच्या 2 वरां पयलीं इज बेटर, बिकॉज when you sleep your body can properly focus on its processes. So न्हिदच्या 2 वरां पयलीं तुम्ही जेवपाक जाय. Yes, 2 वरां पयलीं. आणि जेवून सोमतें न्हिदप ना. ना.
दॅट इज व्हेरी दॅट इज इम्पॉर्टंट. मिनिमम 2 वरांचो तरी गॅप आसपाक जाय. चड लेट जेवपाचें ना, बिकॉज अगेन तुमची स्लीप सायकल डिस्टर्ब जातली. बरोबर. There are different cycles that happen in our sleep also. ती न्हीद तशी जावपाक जाय. There is a digestion process which is there न्हिदतना, then again it's a disturbance there. सो डायट जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक डायबिटीज पेशंट तुमी जशी थाली एक्सप्लेन केली, हय, हे आसपाकूच जाय. जो कोण समजा पेशंट आसा किंवा नॉर्मली सुद्धा जो मनीस आसा तांणी ह्या तरेन जेवण आपले कन्ज्यूम करपाक जाय, विच इज व्हेरी हेल्दी. सो म्हाका दिसता इतली इन्फॉर्मेशन जी आमी उलयली, एक गोश्ट आसा की म्हाका पर्सनली तुमचे कडेन कन्सल्ट करपाकूच जाय, बट आमचे जे व्ह्युअर्स आसा तांकां जर तुमकां मेळपाक जाय, तुमचे कडेन उलोवपाक जाय, जाल्यार ते कशें कॉन्टॅक्ट करतात? म्हजें एक पेज आसा ऑन इंस्टाग्राम, मेक अ फेटल, जे यू कॅन पुट इन द डिस्क्रिप्शन. तुमी म्हाका थंय कन्सल्ट करूं शकता. ऑनलायन ऑफलायन दोनूय कन्सल्टेशन्स तुमकां मेळूं शकता. आनी एनीथींग रिलेटेड टू डायबिटीज, वेट लॉस, वेट गेन, एनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आय कॅन हेल्प यू विथ. म्हाका दिसता हो इंटरव्यू जर हांगासर सोंपता जाल्यार तुमचो थॉट प्रोसेस हांगासरल्यान सुरू जावपाक जाय, बिकॉज डायबिटीक्स किंवा लायफस्टायल किंवा डायट हो एक असो इश्यू आसा जो आतां एक्चुअली सुरू जाल्लो आसा. बिकॉज खुबशे कडेन म्हणटना आयकलां की मेंटल हेल्थ इज द नेक्स्ट पॅन्डमीक, कारण खुबशे इश्यूज मेंटल हेल्थ रिलेटेड वाडलेले आसा आनी दीस कॅन बी ऑल्सो वन रिजन तुजे डायबिटीक्स किंवा शुगर वाडपाचें आसूं शकता. सो तुमी तुमचे स्ट्रेस लेवल सारके आसपाक जाय, तुमचे न्हीद सारकी आसपाक जाय, तुमचे डायट सारकें आसपाक, न्युट्रिशन सारकें हेल्दी आसपाक जाय, तशेंच तुमची एक्सरसायज, आउटडोर एक्टिविटीज खूब आसपाक जाय. आनी एक गोश्ट, तुमच्या भुरग्यांक भायर मोबायला पेक्षा मातशें तरी थोडो 1 वर तरी भायर खेळपाक धाडा. आनी कारण आजकाल भुरगे वचोंक सोदिना, पूण तुमीच मातसो हट्ट करून धाडल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें, बिकॉज भुरगे हेल्दी रावप भरपूर गरजेचें आसा. बिकॉज एक जशें मॅडमीन सांगलें की जितले तुमी काम करतले किंवा एक्सरसायज करतले, जे मसल्स जेन्ना कितें तरी एक्टिविटी करतले, तितलेच इन्सुलीन ताका जे आसा ते प्रोड्यूस, आनी ताची जी शुगर लेवल आसा ती म्हणजे ग्लुकोज एब्झॉर्ब जातले, ग्लुकोज एब्झॉर्ब जातले, इन्सुलिन सेन्सिटिव्हिटी वाडटली. ओके ओके ओके. सो म्हाका दिसता ह्यो गजाली जशे आमी आतां उलयले ते तुमकां कळ्ळा आसतले. बट जर तुमकां हाजे व्यतिरिक्त कितें विचारपाक जाय जाल्यार हे जे आमी आमचे डिस्प्ले केल्ले आसा ऑन आवर पेज, ऑन आवर स्क्रीन, जे तांचो जो इंस्टाग्राम हँडल आसा ताजेर तुमी नक्की विजीट करून तांकां मेसेज करपाक शकता आनी तुमी प्रायवेट तांचे कडेन कन्सल्ट करपाक शकता. मॅम, थँक्यू व्हेरी मच, तुमी टायम दिलो म्हूण. अँड इट वॉज ग्रेट बिकॉज ही इन्फॉर्मेशन, हो जो एक प्रॉस्पेक्टिव्ह आसा अबाउट डायबिटीक्स, तो एक वेगळ्या तरेन आशिल्लो म्हाज्या खातीर आनी आमच्या व्ह्युअर्सां खातीरूय नक्की तशेंच आसतलें. सो थँक्यू व्हेरी मच, तुमी टायम दिलो. थँक्यू. थँक्यू सो मच.